आज आम्ही बिचोली बस स्टँडाचेर असले. आमच्या बरोबर आमचे चेअरपर्सन कुंदन फळारी, आमचे काउन्सिलर अपर्णा फोगेरी असले, आमचे कदंबाचे घाटे सर असले आणि आमचे RTOचे डेप्युटी डायरेक्टर राजेश नाईक असले. सो आज आम्ही हांगा हे सगळे बांदकामाचे इन्स्पेक्शन पळयलां. खुबशे डावटूय असले आमच्या काउन्सिलरान चेअरपर्सनान रेज केल्ले, म्हाकाय डावट आशिल्ले. आमी आमच्या ऑफिसरा कडेन क्लियर केल्ले आनी थोडे जे गोष्टी आसा ते क्लियर करपाक आमकां पणजे मिटींग घेवची पडटली. ती आमी थोड्याच दिसांनी आमचो जो ट्रान्सपोर्टाचो MD आसा अभिषेक आनी आमचो GSIDC MD हरीश आटकोणकर हांच्या कडेन आमी करतले. हांगा जर पळयशी जाल्यार ग्रावंड फ्लोर आनी फर्स्ट फ्लोर काम जाल्लें आसा. सेकंड फ्लोराचें काम उरलां आनी ग्रावंड फ्लोरार एज युजल दुकानां आसात, लिफ्ट बी आसा. फर्स्ट फ्लोरार जे आसा सद्याच्या परिस्थितीत ते ड्रायव्हरांक रूम, कॉन्फरन्स रूम हे सगळे फॅसिलिटीज आसात आनी सेकंड फ्लोर आसा ते RTOक आमी फूल दिल्लो आसा. पण अकॉर्डिंग टू आमचे खूब जाणांचें मत, इन्क्लुडींग हांवूय त्याच मताचो, जे RTO ऑफिस आसा ते फर्स्ट फ्लोरार येवपाक जाय आनी बाकीचे फॅसिलिटीज आसात ते सेकंड फ्लोरार वचपाक जाय. आनी फूल आमच्या हाका बस स्टँडाक फूल शेड येतली, वयर फॅब्रिकेटेड शेड येतली विच वील बी कवरींग. दुसरो एक इशू आमी हांगा जाणवता तो पार्किंगेचो. सो एक्चुअली कशें आसा, थोडी जी सगळो आमचो प्लॉट आसा तो 5700 म्हटले 1000 जी आमची एरिया आसा ती आमची रस्त्याक गेल्ली आसा, PWDन एक्वायर केल्ली आसा. सो हांव परत वचून रिक्वेस्ट करतलो PWD की ती 1000 आमकां बस स्टँडाक दिवची आनी PWDन जाय जाल्यार अदर सायड ऑफ द रोड ती एक्वायर करपाची. सो हे आमचें फ्युचर आसा. कित्याक कशें आसा, सिन्स RTO ऑफिस हांगा येता, बस स्टँड आसल्यामुळे हांगा पार्किंगेचो इशू जाता. टू व्हिलर व्हेहिकल आसा तांकां काय प्रॉब्लेम जावचो ना, 4 व्हिलरांक डेफिनेटली प्रॉब्लेम जातलो. सो हे गोष्टी आमी आतांच आमचें इन्स्पेक्शन करपाचें कारण कित्याक हे सगळे जर रेडी जावन आमकां हे कळलेले जाल्यार आमी काय करूं शकना आसले. पण आज आमी थोडे कितें तरी म्हणजे उलोवन सरकारा कडेन, मिनिस्टरा कडेन उलोवन आमी थोडे चेंजीस करूं शकता, लॉजिकली जाता ते. डेफिनेटली आमी एक 15 दिसांनी मिटींग घेतली आनी परत पणजे आमी मिटींग घेतली आनी हे जे थोडे चेंजीस आसा फर्स्ट फ्लोर टू सेकंड फ्लोराच्या RTO ऑफिस फर्स्ट फ्लोर हाडपाचें इतकेंच सांगता. काम एकदम सुंदर जाता, लोकांक मातसो पाश्यांस काडचें पडटलें आनी असो जाता बस स्टँड तितल्या 25 वर्सांक आमकां कांयच त्रास जावपाचे ना. हांगा RTO ऑफिस सुद्दां इतलें बरें जाता. अरावंड 450 स्क्वेअर मिटराचेर RTO ऑफिस आसा. सद्याची एरिया कितली आसा तुमची RTO ऑफिसाचेर? ना, कमी आसा सद्याची. सो आमचें RTO ऑफिस एकदम बरें जातलें. म्हणजे डेप्युटी डायरेक्टर म्हणून आमच्या इन्स्पेक्टरांक म्हणून बसपाक सिस्टमॅटीक, म्हणजे अशें जेन्ना बरें एम्बियन्स असलें काय तांकां काम करपाक बरें, लोकांक फॅसिलिटी बरें जातले. हांगा जे बस स्टँडान आसा घाटे साहेबान सांगलां तशें इवन लेडीज जे आसतात तांकां रिटायरींग रूम बी आमी केल्लो आसा. खुबशे फॅसिलिटीज केल्ले आसा. तुमी पळयतले फिडींग करपाक रूम केल्लो आसा आमी हांगा. सो म्हणजे लोकांची सगळी जी म्हणजे समजून तांचे बस स्टँडार कितें प्रॉब्लेम जाता ते समजून सगळे फॅसिलिटीज आमी केल्ले आसा. प्रोजेक्ट केन्ना म्हटल्यार कंप्लीट जाता? आमी आतां सद्याच्याच ऑलरेडी आमी डिले जाला टू बी फ्रँक. पण आतांच्या घडीन आमी एक फुडल्या 7 ते 8 म्हयने आमी मॅक्सिमम फुडल्या वर्सा कसो तरी प्रोजेक्ट आमी इनॉग्रेट करपाचें आमची ही आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.